लोकांक जे बरें जाय ते करपाक सरकार आसता। आता तेंच्यांनी आतांच जे एक नोटिफिकेशन काढला, एक ऑर्डर काढल्या, जितून तेंकां हुस्को आसा, साऊंड पोल्युशनाचो हुस्को आसा। आम्ही तेंकां सहमत आसा की साऊंड पोल्युशन जावंक जायना, पण त्याच बरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो साऊंडाकूच इतलो कित्याक सिरियस, कित्याक हे पोल्युशन, ह्या पोल्युशनान आनीकूय पोल्युशन आसा, एअर पोल्युशन आसा, वॉटर पोल्युशन आसा, डस्ट पोल्युशन आसा, कोल पोल्युशन आसा। ह्या सगळ्याकडे ते तितले सिरियसूच ना, केन्ना आमी पळोवंकूच ना। हांगाच आमच्या मुखार जी न्हंय व्हांवता मांडवी, ते वॉटर पोल्युशन खंय पावला, थंय सिरियसनेस हेंची खंयच ना। कोळसो जावं, मायनिंग जावं, पिळगांव गांवांत थंयसर लोकांक त्रास जाता ते जावं, उदकाचे पोल्युशन, वाऱ्यार जावपी इंडस्ट्रीक लागून पोल्युशन, ह्या सगळ्याचेर नियंत्रण आसपाक जाय। ते टेक्निकल ते डेसिबल कितें ते 45 आनी 55 घालून दिल्या पळय, आमी तेका विरोध करना, पण ज्या जाग्यार तुम्ही हे रिस्ट्रिक्शन लावंक जाय थंय तुम्ही लायना। नाईट क्लब आसात, व्हडले व्हडले इव्हेंट आसा, डिस्को क्लब आसा, डान्स बार आसात, थंयसर तुम्ही सिरियस ना। इतलो तेंप जर चलताले हो धुमाकूळ, हे धुमशाण जे गोंयांत चालू आसले, हे तुमकां केन्नाच दिश्टी पडले ना। आनी ह्या सगळ्यांक तुम्ही नोटिफिकेशन घालता आसतना तितून तुम्ही वेडिंग, एका वेडिंगाकूय इन्क्लूड करून उडयले। सो आमचो आक्षेप आसा, वेडिंगान तुम्ही ह्या नोटिफिकेशनान जे तुम्ही इन्क्लूड केल्यात, आणि जे बंधन काजाराचेर, खास करून जे कॅथलिक आमचे भाव भयणी आसा त्या समाजान जे काजार जाता, जे वेडिंग जाता, तेचेर तुम्ही जे रिस्ट्रिक्शन घातला, तेचेर आमचो आक्षेप आसा। गोंय हे एक वेगळे गोंय आसा। ह्या गोंयची संस्कृती, ह्या गोंयची परंपरा, हे गोंयचे कल्चर इतर राज्यापेक्षा एकदम वेगळे आसा। हांगा आमी खास करून हिंदू आणि कॅथलिक ज्या तरेन आमी गोंयांत रावतात, ज्या तरेन आमी सणांक उत्सवांक वांटेकार जातात, जावं ती चवथ, जावं ती दिवाळी, जावं तो शिगमो, जावं ते क्रिसमस, जावं ती काजारां आनी लग्न, आमी हिंदू आणि क्रिस्तांव ज्या तरेन आमी एकामेकाकडे मिसळटा ते दाखवून दिता गोंयची एक वेगळीच परंपरा, एक गोंयचे एक वेगळेच नाव आणि वेगळी एक वळख जावन आसा। आता आमी जेन्ना आक्षेप म्हणटात काजाराक तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घालतात धाचेर, ते तुम्ही धाचे काजाराचे रिस्ट्रिक्शन काडचे, ही आमची पहिली मागणी आसा। आता ही कित्याक काडची? काजार हे जे जाता, जेचे पयलो पावडो जो आसा तो चर्चींतल्यान स्टार्ट जाता। चर्चेन नापशल जाता, जेका कोंकणीन रेस्पेर म्हणटात, थंयसर चर्चीन मिस जाता। मिस जाल्या उपरांत थंयसर दोगांय घोव व्हंकल तेची सायनी मारपाची प्रथा परंपरा आसा। त्याच्या नंतर मागीर विश करतात भायर येयल्या उपरांत। सो थंयसर तो टाइम वता, जवळ जवळ 2 वरां थंय वयता। तर एक काजार जर चर्चीन स्टार्ट जाले 3-3:30 जाल्यार तो सगळो कार्यावळ ती सोंपता म्हणसर 5:30 जाता। आणि त्याच्या नंतर फोटो काडपाचे आसता, फोटो शूट आसा, तेंका मागीर तेंच्या घरच्यांक चेंज करून वचोंक जाय घराकडे आणि परत हॉलान पावपाक जाय। सो हो कळाव जाता। आणि हॉलान पावल्या उपरांत परत तेंचे एक स्टेप्स आसता काजाराचे। गेले थंय जेवले आनी येयले तशें आसना, एक तेका परंपरा आसा। काजाराची ही परंपरा शेकडो वर्सां पयलींची परंपरा जावन आसा। तेका एक प्रथा आसा, तेका एक रिवाज आसा, तेका एक शिस्त आसा, आणि तेका एक पद्धत आसा। त्या पद्धती प्रमाणेच ते काजार जाता। अशे काजाराक गेले, नाचले आणि येयले तशें जायना। त्या काजाराक उपाट पैसो, लोकांचो हार्ड अर्न मनी, कष्टाचे जे पैसे आसा ते थंय खर्च जाता। आणि हे सगळे पैसे जेन्ना
बेडान जाता म्युझिक, डेकोरेशन, मेकअप, फोटो हे सगळ्याक पैसे, जेवणाक खाणाक पैसे लागतात. आणि तुम्ही धाचेर काजार बंद, ते सगळी जी परंपरा असा ती परंपरा धा पासून कंप्लीट जावंकूच शकना. आता काजाराक जेन्ना व्हंकल न्हवरो थंय वयता हॉलान, तेन्ना ते पयलीं सगळ्यात पयलीं वेडिंग मार्च असता. वेडिंग मार्च दोगांय चलोन येता, तेका टाइम लागता. येयल्या उपरांत केक कट करप असता. केक कट केली मागीर टोस्ट असता, रेजिंग ऑफ टोस्ट असता. ते जाल्या उपरांत त्या टोस्टाक रिप्लाय म्हणून व्हंकल आनी न्हवरो आपापणाचे मनोगत सगळ्यांक देव बरें जावं हे म्हणटात. त्याच्या नंतर न्हवरो व्हंकल यांचो डान्स सुरू जाता. तेंचो डान्स जाल्या उपरांत मागीर फॅमिली तेंका जॉईन जाता. फॅमिली जाले की आनीक मातशी सायडीची फॅमिली आसा ती जॉईन जाता, एक्सटेंडेड फॅमिली. सो हे सगळें करता आसतना हो सगळो लग्नाचो हो वावर जाता आसतना खूप कळाव जाता, खूप वेळ जाता. त्याच्या नंतर मागीर डान्स सुरू जाता. मागीर विश करपाक लोक येता आणि विश करपाक फक्त कॅथलीक लोक येना, आम्ही सगळे काजाराक थंय वयता. हिंदू भाव कितलेशेच वयता विश करपाक. सो विश करपाक लायन केदी असता. सो ती लायन सोंपल्या उपरांत मागीर डान्स परत सुरू जाता. ज्या डान्सान फॅमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हे सगळे वांटेकार जाता. सो हे सगळे करता आसतना तुम्ही धांग जर बंद केले जाल्यार म्हाका दिसता तुम्ही खंय तरी ही जी परंपरा आसा, हो जो लग्नाची जे कल्चर आसा आणि या लग्नाची जी शिस्त आणि जी पद्धत आसा ते पद्धतीक तुम्ही खंय तरी ब्रेक करपाक सोदता अशें आमकां आमचो स्पश्ट आरोप तुमचेर आसा. अशें म्हणटात की सुक्या बरोबर वले जळटा, ते अशी ही हालत हांगा जाल्ली आसा. तुमकां जेन्ना ज्या ज्या जाग्यार ह्या साऊंड पोल्युशनाक जावं डस्ट पोल्युशनाक, कोल पोल्युशनाक, वॉटर पोल्युशनाक तुमकां ज्या जाग्यार बळी मारपाक जाय तेन्ना तुम्ही थंय बॅग घेवन वयतात. ज्या जाग्यार ज्या ज्या लोकांचेर तुमकां बळी मारपाक जाय त्या जाग्यार तुम्ही बॅगां घेवन वयतात. ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवंक जाय थंयसर तुम्ही ऍडजस्टमेंट करतात. जेन्ना तुमचेर कंप्लेंट येता तेन्ना तुम्ही कॉम्प्रोमाइज जातात. आणि जेन्ना हो असो पारंपारीक धार्मिक फॅमिलीचो एक सुवाळो असता थंयसर तुम्ही त्या सुक्या बरोबर वले जळोवन उडयतात, तसली पद्धत तुम्ही हांगा लागू करतात. म्हाका अजाप दिसता या भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपी दोन आमदार आसात ते आयज मोने जाल्या. जो एक आमदार तर पयली गोंय पुराय गोंयचेर उलयतालो, प्रत्येक प्रश्नाचेर उलयतालो, अलेक्स रेजिनाल्ड, आज तेजे तोंड बंद जाला. आंतोन वाज कुठ्ठायेचो आमदार, तेचेय तोंड बंद जाला. या सरकारान असलेले मंत्री, एक मंत्री सोवळे न्हेसतालो, सोवळे न्हेसोन आरती पुजा आणि थंयसर भांगडा केन्ना गरबा, केन्ना आनी कितें, केन्ना आरती, केन्ना भजन म्हणपी हो मावेन गुदिलो खंय पावलो. कित्याक तूं मोनो जालो? कित्याक तुका ह्या काजाराच्या बद्दल, ह्या रिस्ट्रिक्शना बद्दल तुका उलोवपाचें धाडस कित्याक जायना? काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉईन जावपी, थंय वचोन कितें तरी बरें जावपी सांगपी जाणटेलो अलेक्स सिकेरा, तुझे तोंड कित्याक बंद जालें? चलपाचे तुझे वीक जाले, सगळे तुका मंत्री म्हणून काढून उडयलो, तुझे तोंडय वीक जाले. या सरकारान असलेलो बाबूश मनसेरात तू काय कसली तुझ्या धर्माबद्दल कसलोच अभिमान ना? कित्याक तुम्ही झगडाना या सरकाराकडे? कित्याक तुम्ही तुमचे मत मांडिना? काय तुमचे कोणूच ऐकना या बीजेपी सरकारात? या सरकारान असलेले आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, जोशुआ डिसूजा हे मोने आयज कित्याक जाल्या? तुम्ही हे काजाराचेर जे रिस्ट्रिक्शन घातला त्याच्याबद्दल तुम्ही कित्याक उलयना, कित्याक विरोध करिना? हो व्हड प्रश्न हांगा आमकां पडटा. आमी आयज पासून जी
शेकडो वर्सांपर्यंत चलून येयली काजाराची ही परंपरा आम्ही केन्नाच आयकूंक ना की काजाराक लागून खंय तरी उजो लागलो, काजार आसतना खंयसर मारामारी जाली, काजाराक लागून खंयचे ड्रग्साचो वेव्हार जालो जावं काजाराक लागून खंय गडबड जाली, हे आम्ही केन्नाच आयकूंक ना. किरिस्तांवांचे जे काजार आसता तेका एक शिस्त आसता, ते शिस्तीन काजार चलता. थंयसर सभ्यता आसता, थंयसर संस्कृती आसता, थंयसर धार्मीक एकचार आसता, थंयसर भावनीक एकचार आसता. सो तुम्ही हांगा उजो पेटलो, अंजुना उजो पेटलो, 25 जाण मेले म्हणजे तुम्ही आता जागे जाले. पण त्याच्या आधी जे डान्स बार असले, नाईट क्लब असले, तुमचे इव्हेंट चलताले, गव्हर्नमेंट इव्हेंट चलताले, डिस्को क्लब चलताले, तेन्ना तुमचे डोळे उघडले ना, तेन्ना तुमचे कान फुटले ना ह्या आवाजान. आयज जेन्ना काजाराचे ते डान्स, ती परंपरा मोडपा खातीर तुमचे डोळे उघडले आणि कान तुमचे आयज फुटता. सो आम्ही ह्या सरकाराक विचारता की तुम्ही इनसेन्सिटिव्ह जाले, इतले तुम्ही असंवेदनशील जाले, इतले तुम्ही बेजबाबदार जाले आणि या सरकारान असलेले जे कॅथलिक आमदार आणि मंत्री आसा तुम्ही इतले निर्लज्ज जाले, तुम्ही इतले भ्याड जाले, भियांकूळ जाले की जे RSS चलयता ते तुमकां मान्य आसा, जे बीजेपीचे जे सरकार आसा ते जे अन्याय करता तुमच्या समाजाचेर, आमच्या कॅथलिक भावांचेर, ते तुमकां मान्य आसा. सो आम्ही या सरकाराकडे विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुम्ही जे बंधन घातला ते बंधन जे धाचे आसा ते तुम्ही 11:30 पासून करचे आणि शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा गेले जाल्यार काय हितून वाईट जावपाचें ना. सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30 काजारांक तुम्ही 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना. तेंका स्पेशल असे रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुम्ही दिवचे. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुम्ही कसलीच तडजोड करू नाका. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगां घेवन वचूं नाकात. ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमायज जावं नाकात. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करू नाकात. जे तुम्ही खूप फाटी वचून करीत येयल्ले आसा कितले पयशे जाय तुमकां. आयज तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घातला, फाल्यां तुम्ही थंय बॅगां घेवन वयतले, थंय तुम्ही कॉम्प्रोमायज जातले, थंय तुम्ही एडजस्टमेंट करतले, थंय तुम्ही लुटपाक लागतले. ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा. ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुम्ही गोंयचो विचार करता आसतना, गोंयची सभ्यता, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो जो एक बांधिलकी आसा, गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षात घेवन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या तितून तुम्ही जशे लँड कन्वर्शनाक तुम्ही 16B 39A आणि कसली उतरां लागून जे तुम्ही बदल करता तसलो एक हांगा काजारा खातीर, आमच्या भावा खातीर हेंचे रिस्ट्रिक्शन लायला. थंयसर आनी कितें तरी मातशें अमेंडमेंट करून ती जर ऑर्डर आसा तितून ते वेडिंग हो शब्द डिलीट करचो आणि वेडिंगा खातीर 11:30 ही आमची मागणी आसा. सरकाराक जर दिसता आणि त्याच्या सरकारान जे आमदार आणि मंत्री कॅथलिक आसा तेंका जर आनीक जर वजन घालपाचें आसा तर ते रातची 12 पासून तेंका ते साऊंड, तेंचे आवाज, तेंका नाचपाक, तेंका एन्जॉयमेंट करपाक, ते सेलिब्रेशन करपाक काजारा सुरळीत, सुरक्षीत आणि बरे रितीन उमेदीन जावपाक ह्या सरकारान हातभार लावचो अशी आमची ह्या सरकाराकडे मागणी आसा. तुमकां कितें ना म्हाजें जालें. अमरनाथ तूं उलयलो आतां जे काँग्रेसीचे आमदार आसात सरकारान, आनी काँग्रेसीचे आमदार BJPन गेल्ले
आपल्या विकासा खातीर गेल्ले म्हणून अशें तेणी सांगलें, विकास करपा खातीर गेले ते तेंचेर तुवें उलयलो. पूण तुका दिसना ज्या काँग्रेसीचेर विश्वजीत राणे विधानसभेक ज्या पद्दतीन एक्शन आनी हें करून उलय, काँग्रेस ह्या गोंयचो डिस्ट्रॉयर म्हणलें, तेन्ना तुमचे आमदार किंवा काँग्रेस पक्षाक कांयच वायट दिसलें ना? आमचो विरोधी पक्षनेता युरी आलेमा आणि तांकां खंबीरता गोंयच्या विधानसभेन तांकां जें कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें आसा. हय, गोंयचे विधानसभेक तुमचो हो एलओपी उलयलो. आनीक आमचो अमित पाटकर अध्यक्ष आसा तोवूय उलयलो. तितले पुरते ज्या पद्दतीन तुमकां जे डिस्ट्रॉयर म्हणले काँग्रेस पक्षाचो, सगळ्यांत चड सत्ता काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री म्हणून ताजोच बापूय प्रताप सिंग राणे हाणें मुख्यमंत्री भोगले. हे तुमीच सांगना, हे ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्धा खबर आसा. हय, जे गोंयान जे सगळ्याकून चड वर्सां जे राज्य केले मुखेलमंत्री म्हणून ते प्रताप सिंग राणे, आणि त्याच प्रताप सिंग राणेचे हे सुपुत्र. पण तेंचेर आयज लोकांचो विश्वास ना. ते आयज एक उलयतले, फाल्यां एक उलयतले. ते कितेंचे कितें उलयतात, ज्या तरेन तेंच्यांनी ते उलयला ते आमी अमित आमच्या अध्यक्षान उलयला, आमच्या लोबीन उलयला. सो ते तेका गंभीर घेवपाचें हें ना. तो कितें आसा, सध्या तेका मुखेलमंत्री जावपाचो आसा. सो मुखेलमंत्री जावपाक तो आरएसएस आनी तेचे टॉप लिडरशीप आहा तांकां खुश करपाक काँग्रेसीचेर कितेंय उलयता. तो एकदां ताका विचारता की आपूण प्रताप सिंग राणेचो चलो म्हणून विचारता. तो विचारता की तेचो जल्मच काँग्रेसीन जालो. तो विचारता तो पॉलिटिशियन जालो, तो काँग्रेसीच्या घुसदारूच जालो. तो खूब विचारता. तो विचारता की जी सत्तरी आयज आसा ती सत्तरी त्याच सत्तरीन तेचो बापूय थंय आमदार आणि त्याच सत्तरीचो तो आमदार काँग्रेसचो जो मुखेलमंत्री आसलो. सगळे विचारता. सत्ते खातीर कितेंय विचारपी हो विश्वजीत राणे. सो आयज विश्वजीत राणेक मातसो सायडीक दवरया आणि काजाराचो जो विशय आहा त्या काजाराच्या विशयाचेर आमी एकदम क्लियर आयज आमी पत्रकार परिशद घेवन तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सरकाराक आमी ही सुचोवणी करता. जर येणाऱ्या काळात एक 4-5 दिसांनी जर कांय तेचेर बदल जायना जाल्यार फुडले आमचे निश्चित पावल आसतले आणि ते खर पावल आसतले. हो अध्यक्ष आसा पळय जो पोल्युशन कंट्रोलाचो, तो लेविन्सन मार्टिन आसा, एक फिक्शन समजलो, ताका खबर ना. तो बाबडो ह्या आमदारा बरोबर तोय तसोच लाचार जाल्लो आसतलो की तेणी आपणाचे कांयच थंय मांडलेले आसतले आसूंक शकता. ना जाल्यार तो दबावा खातीर जालो आसतलो. चेअरमॅन सायन मारता. पूण ही सगळी बावली जावन आसा. हे चेअरमॅन, ते डायरेक्टर, हे सगळे ह्या सरकाराच्या आणि आरएसएसाची बावली जावन आसा. ते सांगता तेचे ते सायडी मारीत रावता. एक लज दिसपाक जाय एक तो चेअरमॅन लेविन्सन मार्टिन जो स्वता एक कॅथलीक जावन आसा, पण तेका आपणाच्या समाजाचे कितें तरी स्वाभिमान आसपाक जाय आसलो. पण तेणी आपणाची म्हणणी थंय मांडले आसतले, आमकां खबर ना. सो आमी तेचे डायरेक्ट एलिगेशन करूंक शकना. पण तो एक सरकारान वा एक जबाबदार चेअरमॅन आसा, तेणी आपणाचे म्हणणे सरकारा पर्यंत पावोवंक जाय आसले. दुर्दैवाची गोष्ट आहा. म्हणून तुवें म्हणलें विश्वजीत राणेक आमी सायडीक दवरुया म्हणलें. पूण आयच्या पत्रकार परिशदेत ना दुसरे एक हप्तो जालो तेजेर काँग्रेसाचे रिएक्ट जाल्ले दिसना. काँग्रेसीचेर लोकांनी कसो विश्वास दवरुपाचो काय म्हणून बाबा तुमी आमचो एलओपी म्हणजे आमचो लिडर, आमचो अध्यक्ष म्हणजे आमचो लिडर, आनी रिएक्ट जावना हे तुमचे म्हाका पटना. ना रिएक्ट जालो कशे भाशेन तितलेच पुरो काय म्हणून तेका ज्या प्रमाणे जाप दिवपाक खातीर ताणें एक्शन केली ती जी विधानसभेत सगळे लोकांनी पळयली, जी उतरां तेंच्यांनी संवैधानीक वापरल्या, जी तेंची एक्शन आसली ती सबंद गोंयकारांनी पळयल्या. सबंद गोंयकारांनी. आणि तेचेर जे सोशल मिडियाचेर जितले कमेंट येयल्या ते म्हाका दिसता ते खूब जाले. तेका एक मनशाक एक स्वार्था खातीर मनीस कितें खंयची लिमिट क्रॉस करूंक शकता हे आमी पळयल्लें आसा. हांव परतून एकदां सांगता, आयचो विशय म्हाका दिसता डायवर्ट आमी करच्यो न्हू. तो विशय आमी दुसरे फावटी घेवया. आमचो आयचो विशय हो गंभीर आसा. कॅथलीक भावांचो विशय आसा. त्या भावांचो तेंचेर न्याय जावपाक जाय. आमची काजारां ही धांग बंद जावंक शकना. ते आमी तुमकां ऑर्डर सांगल्या. त्याच्या व्यतिरिक्त आनीकूय तेंची खूब परंपरा आसता. पण ते सगळे जायना.
ते धांग केले जाल्यार काजार बरे भशेन जावचे ना. ते लॉस तांकां इतले पयशे पॅनान, इतले पयशे एमसीक दिवचे पडटा, कितले फोटोग्राफराक दिवचे पडटा, कितले पयशे कपड्यांचेर खर्च जाता, हॉलाचेर खर्च जाता. सो धांग जर बंद केले जाल्यार ते काजार इनकम्प्लीट उरता. त्या खातीर आमची परतून लोकांचो विषय म्हणटा न्ही तुम्ही, लोकांक भायर काडपा खातीर तुम्ही कांयच करचे ना. कारण लोकांचो विषय म्हणटा तुम्ही घेतलो, हेच्या पयलीं आम आदमी पक्षान घेतलो, तुमच्या बरो पयलीं घेतलो तेंच्यांनी, आणि तेंच्यांनी इवन मेमोरंडम सुद्धा दिला सीएमा कडेन. सो तुमकां इतलो उशीर कित्याक तुमचे मागीर तुम्ही सगळे लोक सोशल मिडियाचेर उलोवन मागीर सगळे मागीर जागे जाता काय म्हणून काँग्रेस पक्ष तशें कांय ना. हो विषय आता प्रेस घेतला की हप्ता जावन गेलो. ना 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 तशें जावंक शकना. आमचे काजराचो विषय आमचे युरिया डेमो हय ह्या जो विषय लोकांक लागता सगळ्याकून पयलीं आमचो युरिया डेमाव हो त्या विशयाचेर उलयता. आयज पार्टी म्हण आमी हो विशय आमी मांडलेलो आसा हांगा, आनी जो रास्त असो विशय जावन आसा. ओके हो विषय आता